देवाचो तूं मोगोताय आमची मोदें जेजूक धाडटाय हो मोगोल गोंदीक मासागो आपले जिवीत तुका भेटो तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावांत विस्वास मोगूत जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावांत विस्वास मोगूत जाता सगळ्यांक आमकां सगळ्यांक मनशांक काळजांत दवरून तांची भक्ती आपली करून जेजू वरवीं तुका बसून जेजू वरवीं जिवी सोडून तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावांत विस्वास मोगूत जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावांत विस्वास मोगूत जाता. देव बरी सांज देव सगल्यांक तुमकां तुकाय दी फादर. कुशालकायेन आनी मोगान आमी सांत योगाची नोवेना सुरू केल्यान कालच्या दिसातावन आयज ही मांडावळ कोत्तात नोवेनाची जो मोटू मोरोड 1 मोरोड 2 आनी मोंते विला तांच्या इंतेसां पासत सगल्या फॅमिली पासत मागुया. आयज आमचे मदें आसा फादर रितेश रुजिएरियो. वेलकम फादर आनी देवाचो आशिर्वाद तुजेर आनी तुज्या वावराचेर हांव दितां. तो रिडेम्पटरीस पाद्री वारकासान साश्टी आमच्या मदें आयला आनी आतां पोत्तून मीस जातूच वारका पोत्तून वेतलो. कितले अपुर्बाय आमकां दाखयता तें तुमी समजोचें. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, स्तोत्रकार अशें म्हणटा, जो तुजें घर सोरेस्पो देव बांदिना जाल्यार बांदप्यालो वावर फुकट आनी निर्फळ. जो देव मोग तोच ओरंब आनी शेवट लग्नीक कुटुंबीक जिविताचो. लग्न संस्कारांतल्यान घोव बायलेक देव एकामेकाचो मोग करूंक, मोग घेवंक आनी मोग दिवंक आपोवणें कोत्ता. असल्या मोगाचें जिवीत जिवंक तांकां लग्नीक मोगाच्या 4 गुणांची गरज. हो मोग पुरायेन मनशा सैमाचो पूर्णतायेन केल्लो मोरो पर्यान विस्वाशीपणाचो आनी फोलवोन लग्नीक जिवितान तशेंच आमी सगल्यांनी आमच्या कुटुंबीक जिवितान असलेच मोगाची साक्षीदारां जावंक ह्या मिसान कृपा मागुया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, कुटुंब देवान दिल्लें देणें आनी कुटुंबान दरेकल्यांक आपोवणें एकामेकाचो मोग करूंक खूब फावटी होच मोग आमी करपाक चुकल्या. भुरग्यांक तशेंच म्हज्या दादल्याक म्हज्या बायलेक फावो तो देवाचो मोग दिवपाक आमी चुकल्या. त्या पासत देवाचें बोगसाणें आमी मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारूंक सांगता. मनांत चिंतून तोंडां विचारूंक, वायटा धरूंक आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेपण सदांच संवकार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक
आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावोंक प्रार्थुयं थोडो वेळ वगोस रावून आमच्याच गोरसां पासत आमी मागोयं. सोर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा तुज्या भक्तांक आमच्या भाव भयणींक मैमेवंत करून तुजो अगणित मोग आमचे थंय तुवें दाखयत आसाय. तांची देख घेवन तुज्या पुताचो विश्वास पावन पाटलाव करूंक तांच्या विनवणेन आमकां करपा दी. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं जो जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. Amen. बागियोन जुवामाची पयली चिटी वेलें वाचप. म्हज्या ओपुरबाईच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक मोग म्हळ्यार देवा कडचोच आनी जो कोण मोग कोत्ता तो देवा थावन जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना. कित्याक देव म्हळ्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातून देव आमचो मोग कोत्ता म्हूण उगडापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो. आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केला तो. आमची पातकां नाटक करूं बोळी कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयल्लो तो. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो, देवान जोर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेंच कधीच पळोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सोवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सोवें सोपुर्णायेक पावला. देवाचें उतर हें. देवाचें अडोपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया.
Sorves porak sui sui sorves porak. Sorves porak sui sui. Sorves porak sui sui sorves porak. Sorves porak sui sui. Kede bote udarmo. आमच्या सोम्या जेजूचे आमी ग्रेसांवचे खातीर आबोलो जालो दुर्गो सोर्वेस पोराक सुय सुय सोर्वेस पोराक सोर्वेस पोराक सुय सुय सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे असो भगवान सुवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेसून आपल्या शिसांक म्हळें म्हजी आज्ञा ही हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात कोणे जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे प्रास ओडलो मोग ना हांव फरमयतां तें तुमी करशा जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट ह्या फुडें हांव तुमकां साकर म्हणचो ना कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें साकर नकलो पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां तुमकां म्हाका वेंचून काडूंक ना पूण हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं तोखता तसलीं फळां अशें म्हज्या नांवी बापा कडेन तुमी मागता तितलें तो तुमकां दितलो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या भावांनी भयणीनो आज आमच्या संवसारांत चयल्यार कोरोना पिडा येवन जायत्या जाणांचें वा लोकांचें जिवीत बदललां आनी ही पिडा जायत्या लोकांच्या जिविताचेर प्रभाव पडला जायतो लोक आपणाचें काम सांडल्यात जायत्या भुरग्यांक बऱ्या भाशेन शिकपाक जायना आनी त्याच भाशेन प्रितीच्या भाव भयणीनो ही पिडा वा लॉकडावन आमच्या फॅमिलीचेरय खूब प्रभाव पडला इट एफेक्टेड आवर फॅमिलीज प्रितीच्या भाव भयणीनो आमचो एक यादनीक ह्या लॉकडावनाच्या टायमार गोऱ्याब्याची भेट करतालो आनी दर एका दिसा फॅमिलीची विजीट करून इवनिंग डिनराक येता आसतना तो आमचे कडेन डिस्कस करतालो आनी ताचे ते अणभव शेअर करतालो आनी प्रितीच्या भाव भयणीनो एक दीस तो विजिटाक गेलो आनी सांजेर तो डिनराक आयलो आनी तेन्ना तो आमकां म्हणालो आज हांव 2 फॅमिलीची विजीट केली पूण तांचो अणभव वेगवेगळो दे हॅड डिफरंट ओपिनियन फर्स्ट फॅमिलीक हांव भितर सरलो आनी तांणी म्हाका वेलकम केलें पूण दादलो आनी बायल कुशाल नातुल्ली ती एकामेकाक ब्लेम करताली दादलो अशें म्हणूंक लागलो फादर हें लॉकडावन केन्ना काबार जाता म्हूण हांव राखोन आसा हांव केन्ना बोटीचेर वयता म्हूण राखोन आसा म्हज्या बायले बरोबर रावपाक म्हाका जायना दर एक दिसा ती म्हजे कडेन झगडें करता म्हाका तिका समजोंक जायना केन्ना हांव ह्या घरांत भायर सरता म्हणून राखोन आसा त्याच भाशेन म्हजीं भुरगीं ती तांच्या मोबायलाचेर टीव्हीचेर बिजी आसात तांकां कितें सांगू ती आयकोनात आनी तेन्ना बायलेन सांगूंक स्टार्ट केलें ती म्हणाली फादर दादलोय तसोच
मुझे कितेंय आयकना म्हाका कितेंच हेल्प करिना हांव दर एक दिसा इतलें काम करता पूण तो म्हाका कितेंच आदाराक पावना हांव तो दादलो केन्ना बोटीचेर येता म्हणून राखून आसा वय प्रितीच्या भाव भयणीनो आनी दुसरें कुटुंब तो यादनीक म्हणालो हांव त्या दुसऱ्या कुटुंबाक गेलो तांणी म्हाका वेलकम केलें पूण तें सिच्युएशन डिफरंट आसलोलें दादलो आनी बायल खूब खुशालकायेचें जिवीत ती जियेतालीं आनी ती म्हणूंक लागलीं फादर हे लॉकडावन एक आमकां सहयोग इज एन ऑपॉर्च्युनिटी आमकां सांगाता बराबर जियोवपाक एक ऑपॉर्च्युनिटी फावो केला हांव ऑफिसान काम करता म्हजी बायल टिचर आनी म्हजी भुरगीं शिकपान ती बिजी आसात आनी केन्नाच आमकां बराबर टायम स्पेंड करूंक केन्नाच मेळोंक ना पूण हे लॉकडावन आमकां बराबर हाडलां म्हज्या बायलेक आदार दिवपाक म्हज्या भुरग्यां बराबर खेळपाक म्हज्या भुरग्यां आनी बायले बराबर जेवण करपाक मागणें करपाक एक नवें ऑपॉर्च्युनिटी आमकां फावो जाला त्या पासत हांव देवाक अर्गां दितां वय लॉकडावन आमचें जायतें जिवीत बदलालां पूण आमची फॅमिली हे लॉकडावन सांगाता हाडलां प्रितीच्या भाव भयणीनो ही दोन एग्जाम्पल आमकां जायतें शिकोवन फावो करता आज आमी आमकांच प्रश्न करपाक जाय आमचेंच जिवीत नियाळ करपाक जाय आमची फॅमिली कशी आसा आमची फॅमिली त्या पयल्या फॅमिली भशेन गाय एकामेकाक समजोवंक आमकां कश्ट जाता एकामेकाक मोग करपाक आमकां कश्ट जाता वा त्या दुसऱ्या फॅमिली भशेन एकामेकाक मोग करूंक एकामेकाक सांगाता जियोवपाक एकामेकाक विश्वासी रावपाक एकामेकाक समजून जियोवपाक आमकां इजी जाता गाय तर प्रितीच्या भाव भयणीनो आयचो नोवेनाचो विशय आमकां दर एकल्यांक आपोवणें दिता आमच्या फॅमिलींत एकामेकाचो आमी मोग करूंक आनी तोच मोग पेल्यांक दिवपाक प्रितीच्या भाव भयणीनो केन्ना देवान संवसार रचलो ताणें मनशाक रचलें आदावाक रचलो आनी आदाव एक सुरो आसलोलो आनी तें देवाक बरें दिसोंक ना आनी त्या पासत देव एवेक रचता एक फॅमिली तो आराम करता आनी तो त्या फॅमिली एक भाग्यवंत फॅमिली जाता म्हणून चिंता ती एक फॅमिली एक पवित्र जातली आनी त्या फॅमिलींत हांव म्हजो मोग देवाचो मोग परगट जाता म्हणून देव येवजण घालता पूण ती फॅमिली देवाचो मोग ह्या संवसारांत परगट करपाक सोदता ती फॅमिली एकामेकाक समजोवंक सोदता देवाचें उतार न्हय देवसराचें उतार ती आयकतात आनी एकामेका ब्लेम करूंक लागतात आनी त्याच भाशेन तांची भुरगीं एकामेका नाटकायेचें जिवीत जियेतात आनी एकामेका ज्विशी मारूंक ते फुडें सरतात आनी अशें देवान चिंतलोलें ही एक फॅमिली भाग्यवंत फॅमिली जातली ही एक फॅमिली पवित्र फॅमिली जातली ही फॅमिली एक मोगाची फॅमिली जातली पूण तशें जावंक ना आनी देव प्रयत्न करता आपणाच्या प्रवाद्यांक धाडटा राजांक धाडटा पूण कितेंच जावंक ना शेवटी देव आपणाच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारीत धाडटा आनी एक फॅमिलींत तो जल्माता जुजे आनी मारियाक जेजू जल्माता आनी देवाच्या येवजणे प्रमाणे ही फॅमिली पवित्र मोगाची भाग्यवंत फॅमिली जाता जुजे आपणाच्या बायले पासत भुरग्या पासत जायते त्रास घेता ताका आपणाच्या कुटुंबांत जायते कश्ट आसलेले पूण तो आपणाच्या बायलेक केन्नाच सांडूंक ना भुरग्याक केन्नाच सांडूंक ना
त्या आपणाच्या बायलेक आनी भुरग्याक वेंग मारून देवाचो मोग उगडापें करता. त्याच भाशेन मारिया ती एक सोली आसलोली आनी तेन्ना देवदूत तिका येता तूं एक गोरबेज जातोली आनी तेन्ना तिका जायते कोश्ट जातात पूण देवाच्या उतराक ती ना म्हणूंक ना. जुजेक आपणाचो पोती म्हणून ती घेता आनी एक बरें पवित्र कुटाम ते आराम करतात आनी तांकां जल्माता जेजू आनी जेजू तो आपणाच्या आवय बापायक मान दिता, रिस्पेक्ट दिता आनी मोगान तो जियेता. तर प्रितीच्या बाबणीनो आज दर एकल्यांक आपणे आमच्या फॅमिलींत त्याच बागेवंत कुटुंबाची देख घेवन आमी एकामेकाक समजून त्याच देवाचो मोग ह्या संवसारांत आमी परगटूंक जाय आनी आमची कुटुंब त्या बागेवंत कुटुंबा भाशेन जावपाक जाय आनी खेरीत भाशेन देवाचो मोग आमी आमच्या फॅमिलींत परगटूंक जाय. प्रितीच्या बाबणीनो आज ह्या संवसारांत चोयल्यार 3 भाशेचे मोग आसात. पयलो फायद्याचो मोग, बेनिफिशियरी लव. हांव म्हज्या दादल्याचो मोग करता कित्याक म्हाका फायदो मेळटा गाय म्हूण. हांव म्हज्या बायलेचो मोग करता म्हाका कितें फायदो मेळटा गाय म्हूण. हांव म्हज्या भुरग्यांचो आनी भुरगीं म्हजी मोग करतात कितें म्हजो फायदो मेळटा गाय म्हूण. त्याच भाशेन हांव देवाचो मोग करता केन्ना म्हज्या जिवितांत कोश्ट येता तो देव म्हजे कोश्ट पयस करता म्हणून फायद्या खातीर हांव मोग करता. हो फायद्याचो मोग सारको न्हय. दुसरो जावन आसा कायद्याचो मोग, ऑब्लिगेटरी लव. हांव पेल्याचो मोग करता कायदो पाळूंक. हांव म्हज्या दादल्याचो बायलेचो मोग करता कित्याक लग्नाच्या सक्रमेंतांत हांवें प्रॉमीस केलां सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेंत हांव तुका विश्वासी रावतलो म्हूण. ती भास पाळच्या पासत हांव तो कायदो पाळच्या पासत हांव म्हज्या बायले बरोबर आसा, दादल्या बरोबर आसा. त्याच भाशेन हांव म्हज्या भुरग्यांक चोयता कित्याक हांवें त्याच लग्नाच्या सक्रमेंतांत भुरग्यांक हांव जल्म दिता, तांची हांव जतन घेता म्हणून भास दिल्या. त्या पासत हांव कायदो पाळच्या खातीर भुरग्यांचो मोग करता. तो सारको मोग न्ही प्रितीच्या भाव भयणीनो. आनी तिसरो मोग जावन आसा प्रितीच्या भाव भयणीनो आपस्वार्थ नासलेलो मोग, सेल्फलेस लव. आनी तोच मोग देवान केलो. तेंच आयच्या पयल्या वाचपांत आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी चोयता देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो गाये ताणें आपल्याच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी तो धाडटा आनी तोच पूत आमच्या सोडवणे पासत ताका तो कुर्सार मोरता. ताका कुर्सार मोरोंक ताणें कोणाचो फायदो सोदूंक ना, आपणाचो कायदो फुलफील करपाक ताणें कुर्सार मोरोंक ना, पूण आपस्वार्थांतल्या मोगान तो आपणाचें जिवीत ह्या संवसाराच्या सोडवणे पासत दिता. तर प्रितीच्या भाव भयणीनो आमी आमच्या फॅमिलींत आपस्वार्थ नासलेलो मोग करूंक जाय. तर आयचो सेवा धर्म हे नोवेनाचो विशय आमकां कितें सांगता. पयल्या सुवातेर प्रितीच्या भाव भयणीनो आमी देवाचो मोग करूंक जाय. आमच्या फॅमिलींत देवाक पयलो जागो दिवपाक जाय. आमच्या फॅमिलींत बापोय ना आवय ती वडीलां न्हय पूण देव जावन आसा आमच्या कुटुंबाचो वडील आमचो बापोय. तर ताका आमी पयलो जागो दिवपाक जाय, ताचो मोग करपाक जाय. केन्ना ताका आमी फावो तो वेळ दिता, तसो मोग करता तेन्ना आमच्या फॅमिलींत त्या देवाचो मोग रावतलो. पूण प्रितीच्या भाव भयणीनो आज आमच्या फॅमिलींत देवाचो मोग करूंक आमी चुकल्याव. आदी आमच्या पुर्वजांचें जिवीत पळयात प्रितीच्या भाव भयणीनो. केन्ना 7 वरां जातात इगोर्जेच्यो घंट्यो वाजतात त्याच भाशेन गोराब्यांत 150 रोजार कामे जाताले. पूण आज 7 वरार इगोर्जेच्यो घंट्यो वाजतात पूण आमच्या गोराब्यांत रोजार ना, मागणें ना. आज कितें व्हॉट्सॅप, फेसबूक, IPL, ICL, ट्विटर
हे आमकां इम्पॉर्टंट जालां आनी कशें आमच्या फॅमिलींत देवाचो मोग फावो जाता प्रितीच्या भाव भयणीनो. आदी प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमच्यो इगोर्ज्यो पयस आसलेल्यो, आतांच्या भाशेन कोपेलां नातलेल्यो, पूण आमची पुर्वज आमच्यो शाबाय शामाय वेकलां नातलेल्यो, पूण चलोन इगोर्ज्यो घेताल्यो आनी येवन मिसा फुडें मागणें करून मिसाच्या बलिदानांत ती भोक्तीपणांत वांटो घेताल्यो. पूण आज आमचें जिवीत कितें जालां? देवान आमकां बेसांवां फावो केल्यांत, आमकां जायतें फावो केलां, वेकलां, इगोर्ज्यो कोपेलां, पूण आमकां मिसाक येवपाक नाका. आज आमचें आयतारा बिझनेस इम्पॉर्टंट जाला, भुरग्यांक तांचे कोचिंग क्लासीस इम्पॉर्टंट जाला आनी खंय आसा देवाचो मोग? त्याच पासत प्रितीच्या भाव भयणीनो, आज आमच्या फॅमिलींत मोग उणें जाला, ती समजणी उणें जाल्या, एकामेकाक विश्वासान रावपाक तें उणें जालां. तर पयल्या सुवातेर प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमच्या फॅमिलींत आमी देवाचो मोग करूंक जाय. ताका पयलो रिस्पेक्ट, पयलो मान ताका फावो करपाक जाय. दुसऱ्या सुवातेर प्रितीच्या भाव भयणीनो आनी खेरीत भाशेन आवय बापायनो, तुमी तुमच्या भुरग्यांचो मोग करचो आनी ती जावन आसा तुमची जबाबदारी, ती जावन आसा तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी. कित्याक तुमीच ती देवाक भास दितात. केन्ना यादनेक तुमच्या लग्नाच्या वेळार विचारता, तुज्या भुरग्यांक तूं जल्म दिवन पळय सभेच्या आज्ञा प्रमाणे व्हड करपाक तूं तयार आसाय गाय? आनी तेन्ना तुमी गो बायलां बराबर म्हणटात, वय आमी तयार आसाव. तर प्रितीच्या भाव भयणीनो, तोच देवाचो मोग भुरग्यांक दिवपाक त्या लग्नाच्या सक्रमेंतां तुमकां आपोवणें दिता. पूण आज आमी भुरग्यांक तो फावो तो मोग दिता गाये. आज पयले सुवातेर भुरग्याक देवाचें देणें म्हणून घेवपाक आमकां नाका. आज भुरग्यांचें देणेंच म्हाका नाका. केन्ना लग्न जाता, फादर आय डोंट वॉन्ट चायल्ड व्हेरी सून, म्हजें फिगर मेंटेन करपाक जाय, म्हजें बिझनेस मेंटेन करपाक जाय, एक 3 वर्सां वचोनी 4 वर्सां वचोनी आमकां भुरगें नाका. आनी केन्ना भुरगें मेळना तेन्ना आमी देवाक शिराप घालता, कित्याक भुरग्याचें देणें म्हाका ना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, केन्ना देव भुरग्याचें देणें फाव करता, तुमी तें पयस करतात. आनी अशें पयल्या सुवातेर त्या भुरग्याक मोग दिवपाक तुमी सोगतात. आनी केन्ना तें भुरगें व्हड जाता, केन्ना तें भुरगें व्हड जाता, ताका तुमी मोग दिवपाक जाय. मोग म्हणजे ताचे बराबर रावपाक जाय. आयज जायतीं आवय बापाय म्हणटात, फादर म्हजीं भुरगीं म्हाका आयकनात, ती मस्ती करतात, ती आमकां आयकुंकूच आयकनात. कोणाचें मिस्टेक प्रितीच्या भाव भयणीनो? आवय बापायचें. कित्याक केन्ना ते मिस्टेक करतात, तुमी तांकां करेक्ट करपाक जाय. आनी तो करेक्ट करपाचो तो जावन आसा मोग, तो पनिशमेंट न्हय. केन्ना ती रॉंग करतात, तुमकां रायट आसा तांकां करेक्ट करपाचें. आनी केन्ना तुमी तांकां करेक्ट करतात तेन्ना ती बरे वाट्यो त्यो घेतात. आनी दुसऱ्या सुवातेर तांकां तुमी फावो तो वेळ दिवपाक जाय. आज आवय बापायच टिव्हीचेर मोबायलाचेर आपणाचो वेळ स्पेंड करतात. भुरग्यांक तो फावो तो वेळ दिवपाक तांकां ना. आज भुरग्यांक वेळ जाय आवय बापायचो. आनी वेळ केन्ना दिता तुमी? केन्ना तुमी तुमच्या भुरग्यांचो मोग करतात. तर प्रितीच्या आवय बापायनो, खेरीत भाशेन तुमच्या भुरग्यांक केन्ना ते रॉंग करतात, मिस्टेक करतात, तांकां करेक्ट करात. आनी तांकां फावो तो वेळ दियात, तांचे बराबर रावयात आनी अशें देवाचो मोग तांकां परगट करात. आनी तिसरें, भुरग्यांनो, तुमी तुमच्या आवय बापायचो मोग करूंक जाय. आवय बापायन तुमकां जल्म दिला. ह्या संवसारांत तुमकां तांणी एक नवें जिवीत फावो केलां. तुमी तांचें आयकोपाक जाय. रात दीस ते काम करून तुमचे पासत ते वावर करतात. तुमचो डॅडी वा पापा
बोटीचेर काम करून रात दीस म्हज्या भुरग्या पासत बर्थडेक एक गिफ्ट दिवपाक जाय, म्हज्या भुरग्यान ह्या स्कुलांत शिकपाक जाय, अशें जायते सॅक्रिफायस तुमचे पासत ते करतात. तर प्रितीच्या भुरग्यान आवय बापायक रिस्पेक्ट दियात आनी केन्ना ती जाणटी जातात पयस करनाकात. कित्याक तुमी ल्हान आसतना तुमचे बराबर ती रावले, कितें तुमी मिस्टेक केलें तें पयस करून तुमचो मोग केलो. त्याच भाशेन केन्ना तुमची आवय बापूय जाणटी जातात ती भुरग्या भाशेन जातात. तुमी तांकां आयकोपाक पडटा, तांची सेवा करपाक पडटा. तुमी करूंक जाय, कित्याक तुमी ल्हान आसतना तुमची सेवा तांणी केल्या. तर प्रितीच्या भुरग्यानो तुमच्या आवय बापायचो मोग करात आनी देवाचो मोग तुमच्या फामिलींत परगट करात. ह्याच करपा खातीर ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागोया. आमेन. सगळीं उबे रावून देव जावन आसा मोग, तोच मोग ह्या संवसार येता, आमचे बराबर एक मनीस जावन जियेता आनी आमच्या गोडसांत तो पावता. त्याच देवाचेर आमचो विश्वास दवरून आमची दर एक मागणी ताका उबारुया. तुमी म्हजो ताळो आयकतली आनी असो एकूच हिंड जातलो आनी एकूच गोवली. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी लोगनीक जिविताक तयार जातल्या जोडप्यांक जेजू बऱ्या गोवल्याची वळख दितना जेजू आनी पवित्र सभे मदें आसलोले सोयरी गतीचो आनी एकचाराचो अनुभव दिवंक आनी ह्या अनुभवान गिरेस्त जावंक शिकोवंक आनी दुबावाच्या पातकांत फुटून पडलोल्या गोराब्यांक एकूच नीज हिंडाची आनी गोवल्याची शिकवण दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजू म्हणटा, म्हजी उतरां तुमचे सोवें रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो दिवन आपलें जिवीत देवाच्या उतरा पोरमोणें जिवन आनी मागण्यांतल्यान देवा थंय गोड संबोध सांबाळून देवाचो सुबाम आशिर्वाद आनी देणी मेळोवन घेवंक देवाचो आदार मागुया. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे आयकून घे. सोम्याचे शिकवणे पोरमोणें तांच्यो चुकी दाखोवंक आनी तांकां बूद दिवन बरे देखीन वयर काडात. सगल्या क्रिस्ती आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक सोम्याचे शिकवणे पोरमोणें वयर काडटना तांकां बरे भलायकेन सांबाळूंक आनी वेळा वेळा पोरमोणें आपल्या भुरग्यांक भार घेवन देखीन वयर काडूंक बापाचो आदार मागुया. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे आयकून घे. सर्गींच्या बापा, ह्या तुज्या भुरग्यांची मागणी तूं आयकून घे आनी आमी कितें भाशेन आमच्या फामिलीन तुजो मोग करूंक आनी तोच मोग आमच्या आवय बापायंक आनी भुरग्यांक दिवपाक तूं सामकां आदार दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन.
सगळ्यांक आमकां भुरग्यांक तुज्या जेजूक सदां चिंतून रावली. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोतवेदार देव बापाक मानता तसलें जामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमचे मागण्याक काणवळ्यान काण दी आनी तुजे भक्तांच्या विनोदीन ह्या बलिदानांत फावो ते बरी तुजी सेवा करूंक आनी ताचो फळ आमच्या जिणेंत दाखोवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचें नांवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सोर काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या ओनान शब्दा वरवीं तुवें सगळें रोसलें. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं अवंकार मारेच्या उदारीं ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुडसर आपले हात विस्तारून ताणें कोश मोरान सोंसलें आनी मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवांतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंतेनी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश मोरान ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. त्याच बरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी ससनी कोराराचें येरोगोत. पातकांचें बोक्सांनी मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
Avert us, O good, purgatorio. Jesu melo, Jesu jiwon sala. Jesu nowiane nolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूट आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आके प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलीप आमच्या बिस्प साहेबाक आनी सगल्या यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची आनी आयज आमचे फिरगोजेन मरण जालां त्या आमच्या भावा फ्लॉयड आल्मेदाची काकलूत कोर तांकां आनी तुजे इश्टावदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माई सागाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुतांक आमचो फिरगोजेचो आस्कारी बागयोन दियोगो आमचे गोंयचे सांत जुजे वाज फ्रांसीस शावियर आनी सर कणीत गोमानवल्यान ते सगल्या साता भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं वरवीं ताचे सांगता ताचे सुथाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या आमच्या सर्वंदाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन तेर घेवन आमी मनोवया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले पिड्यांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें सूख आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान उतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक रासगोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सो जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेका शांती दियात देवाची शिली संवसाराचे पाप काटले आमची काकुतकोर देवाची शिली संवसाराचे पाप काटले आमची काकुतकोर देवाची शिली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुझी आज्ञा तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो बाबा तुजो मोग केलो तसोच आमचो केलोय तुवें बाबाच मोगान तूं रावलो तशींच आमी तुज्यान रावचे एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो हांव आयज खेरीत भाशेन दिनवासता नोवेनाच्या मिसाची मांडावळ करूंक काजार दितल्यांक मोरोड 1, मोरोड 2 आनी मॉन्तेविला. फाल्यां आयतार देवाचो सकाळीं सदांचे भाशेन 2 मिसां आसतलीं आनी सांजे नोवेनाचे मीस जातले. ताची मांडावळ करूंक सांजेच्या नोवेनाच्या मिसाची सांतातोन 1 and 2 आनी पेरशेत हे 2 दीस हांव सांगूंक विसरलो, पूण आयज उगडास कोत्ता की आमची आदली परंपरा सगळें सांगूंक जाय म्हण ना. आमी भुरगीं न्हय, आमी वाडलेलीं, आमकां सगळी म्हायती आसा. पूण तरी पूण इगोर साफ करपाक काल कोणूच ना, प्रॅक्टीस करपाकूय कोणूच ना. हें कितें म्हणजे वर्साच्या वर्सा आमी सांगूंक जाय. म्हणटच आयज सांतातोन 1, सांतातोन 2 आनी पेरशेत ह्या वाड्यांतली उपकार करून मीस जाल्या उपरांत इगोर्जीची सफाई करची आनी फाल्यांच्या वाचपांची सगळ्या मागण्यांची तयारी करची. देव बरें करूं. तेच भाशेन आमी भारताची मागणी वाचता तेन्ना हांवें आयज पयलां, जायते फावटी सांगलां, पूण आयज सगल्यांक सांगता, बूक केन्नाच अशें धरचें न्हय. हें हांव स्कॉलान शिकलोलो, म्हापसा सेंट ब्रिटोज हाय स्कूल.
आनी आमचो इंग्लीश टिचर आसलो फादर रॉनी डिसूजा. ही बूक धरपाची संवय एकदम वायट, कित्याक तूं मोडटाय मदले. ह्यो बेजीक थिंग्स म्हज्यान हांगासान तुमकां शिकोवंक जायना. तुमच्या घरा लागीं त्यो आसूंक जाय आसल्यो. सारकें हो ना? म्हणटच कितें आमचे भुरगीं कितें जाणोत हें धरपाक बूक? इज दीस द वे फेल्सी? मागीर म्हणटच सगल्यांक सांगता, हांव हो सोय घेता खेरीत भाशेन दिन वाचूंक फादर रितेश रोझेरियो, कित्याक बोळान आनी मोगान आनी आपुरबायेन आयज तुवें देवाच्या उतराची परगोडणी केली. मोगान मोग उलयलो तो मोग, आनी हो मोग आमच्या फामिलींनी आमच्या घोराबेनी आसूंक ताणें आमकां जायतें उत्तेजन दिलां. देखून फादर रितेश रोझेरियोक हांव खेरीत भाशेन दिन वाचता, कित्याक तो मुद्दम वारकासान हांगा आयलो आनी आतां हांवें विचारलें तूं पोरवोरे रावतलो रिडेम्पट्रीज फादरिशी? ना म्हण लागलो, पूण पोत्तून वारकां वेता, कित्याक फाल्यां आयतारा दीस वारका इगोजेन ताका मीस आहा. उपकारी फादर आमी सगलीं, आनी खेरीत भाशेन हांव उपकारी तुका. थँक्यू. फाल्यां सकाळीं पॅरीश कावन्सल जमात आसा 10:30 वरांचेर, आनी ताज्या आदीं आवय बापायक जमात आसा पयल्या कोमन्याच्या भुरग्यांची. आवय बापाय न्हू पयल्या कोमन्या घेतात तीं तुमची भुरगीं, तुमकां जमात आसा. मीस जाल्या उपरांत दुसरें. उबी रावया, निमाणें मागणें करुया आनी देवाचो आशिर्वाद घेवया. प्रार्थुया. सोरपदवेदार देवा, शांतीच्या आनी बुजवणेच्या बापा, तुज्या भक्तां खातीर तुका वाखाणूंक आमी तुजीं भुरगीं हांगास एकठांय जाल्या. ह्या पवित्र जेवणांत तूं आमकां दिताय त्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बळान ह्या संवसारांत तुज्या पवित्रायेन आमी बरोवंक आनी स्वर्गार ससनाचें सडवण जोडूंक आमचे मैमेवंत भाव भयणींच्या सांगाता निरंतरी तुका वाखाणूंक पावो. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सव्या सोंग आनी सोर पदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Bagi kota sadih
Jesu